हे इलेक्शन जे सुरू जाल्लें ते म्हाका दिसता पणजे तुला भाईवर भरोसा नाही काय म्हणून सुरुवात जाल्ली आणि ताका बीजेपीन जाप दिल्ली काँग्रेस तुला स्वतावर भरोसा नाही काय आणि आज रमाकांत भाई म्हणटा की बीजेपी हॅज वॉन द इलेक्शन बट काँग्रेस हॅज नॉट लॉस्ट. भाई वाय डू यू से सो? Well, things are absolutely clear. जी सुरुवात झाली की दिस इज गोइंग टू बी अ वन सायडेड इलेक्शन म्हणून हो मुद्दो घेऊन आमचो मनोहर बाब फुडें सरलो, बीजेपी फुडें सरली, आमचे मित्र दत्तप्रसाद फुडें सरले त्या दिवशी. तें घडलें ना आनी जसो टायम जायत गेलो तशें पणजेकरांनी गिरीश चोडणकराक स्विकारून ताका आपली मतां दिली. ओवरऑल मतदान कमी जावन सुद्दां जे काँग्रेस कॅन्डिडेट फाटले फावट मत मेळ्ळे त्या परस काही वोट जास्त चड मेळ्ळे. हे कितें दाखयता की डेमोक्रेसी इज अ लायफ. लोक कितलोय जरी दडपण हाडचो प्रयत्न केलो तरी फायट करपाक तयार आसात आनी लोकांच्या मनात अजुनूय गोंयच्या डेव्हलपमेंट बद्दल आस्त आसा. ताका लागून दे आर प्रिपेर्ड टू फायट द मायट. आशेचो किरण तो वो. तुम्ही कितलोय जरी हांगा डेस्पॉटीक रूल करचो प्रयत्न केलो, शक्ती वापरपाचो प्रयत्न केलो, लोकांक बेश्टोवपाचो प्रयत्न केलो आनी हम करेसो कायदा कितेंय जरी केलें तरी आपणाक कोण विचारणार ना, ही जी भुमिका जी आसा त्या भुमिकेक खंय तरी लोकांनी उत्तर दिल्लें आसा. किशोर, गिरीशान दोन मुद्दे केले. एक म्हळ्यार आपूण पणजे काम करत रावतलो, पणजेकारांनी आपल्याक बरो रिस्पॉन्स दिला, आय विल कंटिन्यू वर्किंग इन पणजी. आनी दुसरो ताणें मुद्दो काडलो की आमचें ऑर्गनायझेशन पणजेंत अशें नाशिल्लें जाचो बऱ्याच प्रमाणात फटको बसलो म्हणून. कन्सिस्टंटली आमी पळयला पणजे काँग्रेसीन आपलो उमेदवार किंवा लिडर डेव्हलपच केलें ना, ऑर्गनायझेशन डेव्हलप केलें. कितली पडटा ते दोन्ही मुद्दे आनी गिरीशान पणजे रावचें काय गिरीशान आनी दुसरे कडेन खंय तरी आपल्याली राजकीय कारकीर्द सुरू करची? वॉट इज युअर सजेशन? काँग्रेस जिवंत दवरपाक गिरीशाक पणजेचे विशय घेवचेच पडटले आता, कारण पणजेचे विशय घेवप म्हणजे अख्ख्या राज्याचे विषय. पणजेचे कांय थोडेच स्पेसिफिक पेंजीम कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज विषय असतात, पण पणजेची लिंक जे विषय असतात ते अख्ख्या गोंयांक लागू जाणारे विषय असतात. एक इंटरेस्टिंग विषय ते दीस जेन्ना भाजपाची जाहीर सभा जाली हांगा पणजे, तेतून सुदीन ढवळीकर हांणी एक बरो एक विषय मांडलेलो की पणजेच्या विरोधी उमेदवाराचे डिपॉझिट जप्त कित्याक जावचे न्ही. मनोहर पर्रीकर जेन्ना कॅन्डिडेट आणि बाबूश मोन्सेरात ताका उघडपणे सपोर्ट करता, इतलें जावन आनी गिरीश जे पणजेकारांक पूर्ण नवीन गिरीश, खंयचो फातोर्ड्याचो गिरीश येवन पणजे रावता, अशा परिस्थितीन सुद्धा गिरीशाचे डिपॉझिट जप्त जायना. हाचो अर्थ कितें? 2015 जेन्ना सिद्धार्थ पोटनिवडणुकीक रावलो तेन्ना बाबूशान उघडपणे सिद्धार्थाक आपलो पाठिंबो दिल्लो, सुरेन फुर्तादो कॅन्डिडेट आसून सुद्धा. ह्या फावटी तें सेम जाला. सपोर्ट दिलो तो दिलो. विजय सरदेसायान सांगलेलें की लास्ट 2 दीस बाबूश काम करतलो म्हणून. आता बाबूशान जर काम केलें जाल्यार हो आंकडो जर पळयत आमी गेल्यार तो आंकडो म्हणजे हेचो अर्थ बाबूशाचोय निकाल ह्या निवडणुकीसीन लागलो. इट इज अ गुड सायन फॉर दत्तप्रसाद. म्हाका दिसता की बाबूशाचे आता व्हॅल्यू उरोंक ना, महत्व नाच. कारण बाबूशान जर सपोर्ट केल्लो आणि तो मनोहर पर्रीकर कॅन्डिडेट जाल्यार आज मनोहर पर्रीकर 11,000 क्रॉस जावंक जाय आसलो, गिरीशाचे डिपॉझिट जप्त जावंक जाय आसलें. परत दत्तप्रसादाची मनातली तुम्ही उलोवपाक लागला. ज्या अर्थी हे निकाल लागला त्या अर्थी बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी परस पणजे इज द स्मॉलेस्ट कॉन्स्टिट्युएन्सी. 6 months अगो जेन्ना आमी हांगाच बशिल्ले डिस्कशनाक तेन्ना सुद्दां आय टोल्ड की दोन्ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आमी स्वीप करतले. We have swept both the constituencies. Panje, let us stress on Panje now. Panje is a small constituency. So, ते 10,000 लीड आणि 12,000 लीड रिअलिस्टिकली ते पॉसिबल आसना. आणि काँग्रेसीची 5,000 मतां आसा. काय कारणांक लागून? सम फॅक्टर्स आर देअर. सो दे विल नेवर कम टू बीजेपी. वी विल डेफिनेटली ट्राय आवर बेस्ट टू सी वाय कितें आमी तांचे ज्यो कितें गरजो आसा ज्यो आमी प्रोबेबली कित्याक सॅटिस्फाय करूंक शकना. वी विल ट्राय आवर बेस्ट टू गेट देम इन दीस 5 years. बट पर्संटेज जर पळोवंक वचत 63.5% ऑफ वोटर्स टुडे हॅव वोटेड फॉर मनोहरभाई पर्रीकर. 63.5 आनी कितें उरला? तांचो मुद्दो आसा की हांगा गिरीश विदाउट ऑर्गनायझेशन आणि विदाउट एनी बेज इन पणजी
वर्सीस मनोहर पर्रीकर प्लस बाबूश मोन्सेरात प्लस विजय सरदेसाय प्लस एव्हरीबडी युअर मिनिस्टर्स अशी परिस्थिती आशिल्ली तेन्ना दिस लीड शुड हॅव बीन एक लक्षात दवरा. आर यू हॅपी विथ द लीड? Let me be. Yes, I am happy with the lead. I am very much happy with the lead because this is the realistic lead and we had these figures. He had already said even one vote counts. Yeah. एक मत घेऊन निवडून आलो तरी आनंद असा त्याप्रमाणे त्याका आनंद झाला त्याबद्दल काय पण 5,000 मतां हो आमचो But definite factor was- target आशिल्लो. We knew we are going to win this election. दिस इज with वॉट 5,000. गोवा विल लुक एट की गोंय सगळे गोंयचे प्रजा पळयतली आता की मनोहर पर्रीकर प्लस बीजेपी प्लस RSS चो बरोचसो फॅक्टर सुद्धा जरी भितलो एक पार्ट भायर सरलो जरी जाल्यार तो फॅक्टर सगळो MGP गोवा फॉरवर्ड इंडिपेंडन्स हे सगळे मिळून आणि गोंयचे सगळे भाजपचे कार्यकर्ते मिळून जर 63% जर मेळटा तर मनोहरचे नेतृत्व भाजपचे नेतृत्व गोव्यांक मान्य ना अशेंच म्हणचे पडटलें. No, not at all. I don't agree with that. But You don't agree. I don't expect you to agree at all. 63.5% of पणजेकार जेन्ना मनोहर भाईक वोट करता and this percentage would have gone up की वोटिंग पर्संटेज वाडिल्ली जाल्यार हांवें त्याय दिसा सांगिल्लें की आमचे खुबशे भुरगे भायर आसा शिकपाक आनी भायर कित्याक आसा शिकपाक इज बिकॉज ऑफ द फेलियर ऑफ द काँग्रेस. IT पार्काचेर आतां भाई उलयलो भुरगे भायर आसा नोकऱ्यो ना तांच्या फेलियरा खातीर आमी फाटल्या 5 वर्सांक रुलिंगेन आसा अँड वी आर टेकिंग द स्टेप्स की आतां फुडें येवचें म्हणून परत. IT पार्क जेन्ना दयानंद नार्वेकर तांचो मिनिस्टर आशिल्लो ताजी बाबुशाची कितें झगडी जाली तुमकां सगळ्यांक खबर आहा. Because of that, आज आमचे भुरगे भायर आसा. It is a failure of Congress. But let me just finish. Let me just finish. I didn't interrupt you when you were talking. परत तुम्ही लकी 7चेर उलयले. लकी 7 कसिनो म्हणटा आमचे कितें रोल आसा लकी 7 कोर्टान ताका डायरेक्शन दिलें हें करपाचें आमी ताका कसलेंच परमिशन अजून पर्यंत दिवना. आनी परत एकदां सांगता हांव लकी 7चो जो ओनर आसा गोपाल कांडा काँग्रेसीच्या मिनिस्ट्रीन होम मिनिस्टर आशिल्लो हरियाणाचो. हे काँग्रेसवाले कित्याक उलयना? 2009 तो जेन्ना तांचो भुपिंदर सिंग हुडा CM आशिल्लो ताचो होम मिनिस्टर हो काँग्रेस गव्हर्नमेंटाचो. ओके हांच्यानीच परमिशन दिलें. then I'll go to Walpoi. I will take 2 points. Yeah. IT पार्कची ब्लेम तेणी काँग्रेसीक घातली. IT फर्स्ट गोवाज फर्स्ट IT मिनिस्टर रमाकांत खलप आणि डॉक्टर रघुवीर माशेलकर सारख्या देशांतल्या खूप मोठ्या सायंटिस्ट वैज्ञानिकाच्या अध्यक्षतेखाली आम्ही काउन्सिल तयार केल्ले IT काउन्सिल 5 कलमी कार्यक्रम तयार करून दिलो. सरकारांतल्यान हांव भायर पडलोच भायर उडयलो कितें सोडून दी पण उपरांत सरकार BJPचेच. त्या फुडल्या 5 वर्सांत IT पॉलिसी ITची 5 तत्वां IT ई गव्हर्नन्स ई एज्युकेशन ई एनेबल सर्विसेस IT हॅबिटेट आणि इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंटरटेनमेंट याचे 5 मुद्दे केल्ले. 5 मुद्दे आणि मांडवीन बुडयले म्हणून IT पार्कचो प्रश्न बाजूक उरलो. उपरांत कितलीशी सरकारां तुमच्या हातान उरल्यात न्ही. 2002 ते 2011 पर्यंत मदली 5 वर्सां सोडली जाल्यार BJP सरकार गोव्यान सत्तेचेर आसा. कित्याक काम केलें आणि हो लकी 7चो प्रश्न काढलो न्ही तो काँग्रेस वालो राजस्थानान हरियाणान हांगा तुमी न्ही आसात. तो काँग्रेस वालो म्हणून दोष दिवं नाका. ती आज बोट थंय आज पणजेकराच्या माथ्यार बसल्या आणि तो जर सगळो किनारो जर व्हांवून गेलो फाल्यां शक्य चालू आसा तें काम जालें कितें उरतलें पणजेचें. सारखे सांगतलो वाईट केलं म्हणून तुम्ही चालू रिकॉर्ड यू चेक. Don't blame the court. एक गजाल सांगात म्हाका वाळपयचो जर रिझल्ट पळयलो डू यू थिंक और डू यू फील दॅट विथ दिस काइंड ऑफ अ लीड विच इज ऑलमोस्ट double of Manohar Parrikar's lead that Vishwajit Rane has emerged as a bigger leader in this election? First point, BJP कडेन second rank leader नात. It's very evident. पर्रीकार डिफेन्स मिनिस्टर सोडून हांगा आयलो तांचे कडेन डिफेन्स मिनिस्टर रिप्लेस करपाक जायना. 2 प्रमुख खातीं इकॉनॉमिक्स म्हणजे फायनान्स आणि डिफेन्स एक मनीस सांबाळटा जे सांबाळपाक एका मिनिस्ट्रीक 2 मनीस जाय. कित्याक आमची इकॉनॉमी इतली व्हडली एक्चुअली व्हडली न्ही इफ यू लुक एट द क्वांटम बट
पर्जा पळयत आमची इकॉनॉमी इज ह्यूज. डिफेन्स नाव वी आर हॅव्हिंग conflict with our eastern borders, with our western borders, Sri Lanka, China ते conflict करून थंय submarine, so there is conflict on defense side all side आणि दोन्ही खाती एक मनीस सांभाळटा. So this is absolute incompetence. तांचे कडेन सेकंड मनीस ना. गोंयांत तांकां आतां स्टेट जाय, एक स्टेट दे वॉन्ट टू टेक तो स्टेट. आमी 12 स्टेटीन राज्य करतात. सो तांकां मनोहर पर्रीकरा सारको मनीस हांगा इफ तांचो म्हणजे संघाचो म्हणजे इफ यू गो टू देअर पेरंट बॉडी तांचो कितें ते म्हणटात वी आर नॅशनलिस्ट. वेर इज द नॅशनलिझम हियर? तूं एक डिफेन्स खातें इज लुक्स आफ्टर 3 to 4 lakh crores. What is Goa's budget? 13,000 crores. No, point number one. I'm just getting Twitter feed of Vijay Sardesai right now, and we have put it on your screen, and you can read the first tweet. Thank you Punjekars for emphatically making our choice of CM your choice of CM too. Congrats Manohar Parrikar for a comprehensive victory. Kishore, this factor of Vijay Sardesai and Goinkarpan in Panji election, at least not Walpoi, how do you look at it? And secondly, with this kind of lead of Vishwajit Rane, has he emerged as a bigger leader in this election? Yes, of course. विश्वजीत राणेची जी लीड आसा पळय, Right. 9,000 and above लीड ही एक म्हणजे विश्वजीत राणेचो कितलोय होल्ड आसूं पण 9,000 मतांची लीड घेऊन विश्वजीत राणे ह्या परिस्थितीन जिखता ही खरोखरच मोठी गोष्ट. म्हाका दिसता भाजपा खातीर हो एक पॉझिटिव्ह सायन. कारण जशें आमच्या यांनी सांगलें तशें की भाजपा कडेन सेकंड लिडरशीप ना. सो विश्वजीत राणे हो भाजपाच्या सेकंड लिडरशिपीचो इमर्जन्स असो ह्या निवडणुकीसून एक निकाल आमकां पळोवपाक मेळटलें. तिसरी गोष्ट अशी आसा की विश्वजीत राणे जेन्ना भाजपान जॉईन जालो ताका मिनिस्ट्री मेळ्ळी, हेल्थ मिनिस्टर तो जालो, पूण तो खंय तरी एक प्रेशरान आसलो की आपल्याक आतां परत निवडून येवंक जाय. तिने अजून आपली पाखां फुलोवंक नसली. आतां तो पाखां फुलयतलो. त्यामुळे विजय सरदेसायाचे गोंयकारपण जे आसा तें आतां पणाक लागतलें. आतां जेन्ना सरकार खऱ्या अर्थान सरकार सुरू जातलें आतां, हे जे कितें 6 महिने जाले पळय ती फक्त एक ट्रायल आसलो. आतां सुरू जातलें ते कशें चलता सरकार. आणि हे सगळे मंत्री कालूच तूं पळयतलो बाबू आजगांवकर आणि विनोद पालयेकरा भितर त्या हेच्या मेन्शन विनोद पालेकर and I have a tweet from Vinod Palekar. And that Twitter immediately makes Goa Forward is on the forefront of congratulating BJP on their victory. And congrats to Manohar Parrikar and Vishwajit Rane for a landslide victory in by-polls. Goa government will continue with its agenda of Goinkarpan. Was a factor असा दुसरो गोंयकारपण आणि विजय सरदेसायाचो. खूप जण पणजे भितर म्हणटाले की विजय आणि एक बाबूश हांची मदत घेऊन जेन्ना मनोहर पर्रीकार इलेक्शनाक वता दॅट पोर्ट्रेस मनोहर पर्रीकर इन अ सबस्टेन्शियली वीकर पोझिशन म्हणून. ते आज ह्या रिझल्टा भितर दिसना. हॅज दिस अलायन्स वर्कड? ना, अलायन्स ना. दिस इज प्युअरली मनोहर पणजेचो विजय जो आसा तो मनोहर पर्रीकराचो विजय. तेका बाकीच्या बाबूशाचो हांगा फरक पडोंक ना तो आणि बाकीच्यांचो फरक पडपाचो फरक पडटा दिसलो हो सगळो ओनली मनोहर पर्रीकर. किशोर, उसगांवची 3rd आणि 4th राउंडाची जर लीड पळयत जाल्यार 3,800 ऑलमोस्ट 3,800ची लीड. मध्ये आणि दुसऱ्या मध्ये वॉज डिफरन्स असता. आम्ही तिकेटी खातीर केन्नाच काम करना. आम्ही 2012 तिकेटी खातीर काम करूं नाशिल्लें आणि 2017 हांवें म्हज्या खातीर तिकेट मागूं नाशिल्ली. पार्टीक दिसलें की हांवें कंटेस्ट करूंक जाय, हांवें केलें. वॉट एव्हर रोल पार्टी म्हाका दितली डेफिनेटली किशोर वी आर टॉकिंग अबाउट वाळपय. क्विकली हेजेर म्हाका अशें दिसता की जो भायलो म्हणून जो बीजेपीन जो मुद्दो तयार केल्लो कॅन्डिडेट्स भायले आणि भितरले असो जो मुद्दो जो आसा तो गिरीशाच्या वोटे उपरांत लक्षात येता की भायलो हो मुद्दो खंयसरूच हांगासर काम करूंक ना. इट इज कॅन्डिडेट वर्सीस कॅन्डिडेट्स किंवा इट इज अ पार्टी वर्सीस पार्टी असो एक कॅन्डिडेट खंयचो ह्या मुद्द्याक जितले आमी महत्व दिता तितले महत्व ना. ना 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 इट इज नॉट लाईक तांकाच लागला आणि बाकीच्याक लागला ना. तशें ना तू राग काडटा बेश्टो. ना ना केतन ना 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 तुका खबर ना हो मुद्दो न्ही. बेश्टोच कॉल येता. केतन तुका खबर ना तुका तरी चड मतां पडलेली पण ताच्यापेक्षा कमी मतां पयले इलेक्शनाक भारतीय जनता पार्टीक पडलेली 150 मतां. हे तुका खबर ना. म्हणटकच ही दिट इज स्टार्टअप. ही स्टार्टअप जेन्ना आसता न्ही किशोर, बिफोर आय गो टू गणेश बाब अगेन, वाळपयचेर विश्वजीत राणे दिस थिंग इवन उसगांव हांव कॅल्क्युलेशन करतालो अराउंड 4,800 मतांची लीड
ताणें उसगांव एरिये भितर घेतल्या, लीड घेतल्या. सो जंय रवी नायक वॉज एक्सपेक्टिंग दॅट आपल्याक लीड मेळटली, रॉयाक लीड मेळटली, आनी हीज टोटल लीड हॅज गॉन अबाउट 10,000. द इनिशियल फिगर इज 10,066. हाऊ डू यू लुक एट दॅट विक्टरी अँड विश्वजिताचो आतां रोल जो आसा तो कितलो प्रॉमिनंट आसतलो बीजेपी भितर? विश्वजित राणेचो विजय हो निर्विवाद विजय, याच्याबद्दल आता प्रश्न ना. कारण 10,000चे मार्जिन घेऊन जिकाप, तितून रवी नायकान ही अत्यंत प्रतिष्ठेची निवडणूक केली. रवी नाईक स्वतः वावरलेलो, समाजाचे राजकारण झाले ह्या सगळ्या हेतून, मागीर मुस्लिम वोट्स असल्या कारणान ते राजकारण झाले. असे वेगवेगळे विषय जाऊन सुद्धा 10,000च्या मताधिक्यान विश्वजित जिकाप ही खरोखरच मोठी गोष्ट भाजपा खातीरूय ही. कारण भाजपाचे अशा पद्धतीन इतल्या मार्जिनान जिखपाचो हे एक म्हाका दिसता म्हापशाचो फ्रांसीस डिसोजा व्हडल्या मार्जिनान जिखतालो, पूण हो दुसरो लिडर जालो जो इतल्या व्हडल्या फरकान. आनी वेगवेगळे घटक आसात ह्या वाळपय कॉन्स्टिट्युएन्सीन, वेगवेगळे घटक. एक उसगांव 30चो भाग जालो, मुस्लिम वोट्स आसात, मराठा आसात, भंडारी आसात, इतले जावन सगळ्यांक बरोबर घेवन विश्वजीत जिखलो हे विश्वजिताच्या मार्जिन आसून दिसून येयले. आता सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आसा तो विश्वजीत ह्या सरकारान आरोग्य मंत्री आसा. ह्या सरकारान वेगवेगळे घटक आसात. विश्वजीत हो जरी भाजपाचो घटक असलो जाल्यार वेगवेगळे घटक, वेगवेगळे प्रादेशिक पक्षाचे प्रतिनिधी ह्या सरकारान आसा. आता विश्वजीत जिखलो त्यामुळे तो फुल स्विंग आता काम करपाक सुरुवात करतले. पूण ह्या विजयाचो विश्वजितान स्वताच्या हेचेर परफॉर्मन्साचेर परिणाम करून घेवप ना. हे सगळें ताका संयम बाळगचो पडटलो. सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे, कारण संयम हो सगळ्यात महत्वाचो. विश्वजिताचो स्वभावच असो आसा की तो शीघ्र कोपी, तो रोखडोच भडकता, रोखडोच मुडी मनीस तो. त्यामुळे मुडी स्वभाव घेऊन ताका आता चलचे ना, कारण त्याचे नेतृत्वाचे सरकाराचे मुडी स्वभाव म्हाका दिसता हो भाजपा भितरूच चलचो ना. हय, भाजपाची एक स्वताची जी स्ट्रक्चर आसा, स्वताची जी हायरार्की आसा ती विश्वजिताची फाटली आम्ही कारकीर्द आरोग्य मंत्री म्हणून काँग्रेसच्या टायमार पळयली आसा. तो आपल्याक जाय ते करतालो, पूण हांगा ते चलचे ना. हांगा मनोहर पर्रीकर लिडर आसा त्याचो, हांगा दिगंबर कामत लिडर ना. त्यामुळे मनोहर पर्रीकर हे सगळे गोष्टी कितपत सहन करून घेतलो होय विषय हा. सो तेका कॅप्टन चेंज जाल्ल्या कारणान त्या कॅप्टनाच्या अंडर त्या पद्धतीन ताका चलचे पडटले, आणि त्या पद्धतीन तो जर तो चल्लो गेल्यार बीजेपीचो भवितव्यातलो एक बरो लिडर विश्वजित राणे जाऊ शकता. भाई एक गजाल जी आसा ताणी किशोरान बरो मुद्दो काडलो तो म्हळ्यार जातीच्या राजकारणाचो. आज जेन्ना हे पळयता आनी बऱ्याच प्रमाणात हो एक बावू केल्लो की जातीच्या राजकारणाचो प्रचंड प्रभाव ह्या इलेक्शनाचेर पडटलो बी म्हणून. एक गजाल आता आमच्या राजकारण्यांनी, पॉलिटिकल क्लासान आनी राजकीय पक्षांनी समजून घेवपाक जाय की आयचो आमचो नवो मतदार जो आसा, जागृत मतदार जो आसा, तो जात, धर्म, पात असली गजाली पळोवन मतदान करना. ही इज really into real politics and he looks at issues and far bigger factors. I fully agree with you. It's high time our political parties do away with caste and religious politics. I fully agree with you. Yeah. की जात, पात, धर्म हे सगळ्या कुशीक धरूनच राजकारण चलोवंक जाय, तरच ती खरी डेमोक्रेसी जातली. आज मेरेन चलताले, आता लोक सांगतात ना इवन तुम्ही पळयात आज मेरेन राजकीय पक्षां दिसताले की लोक त्या आधाराचेर मतदान तुम्ही करतात. गोंयचो इतिहास पळयात तुम्ही कसो तो. जर जात होच जर प्रमुख आतापर्यंत आमचे इलेक्शन जाल्लो न्ही, बरेचशे लिडर गोव्यांक केन्ना दिश्टी पडचे नासले. खुद्द बांदोडकरा पासून सुरवात करूया. बांदोडकर नेवर हॅड एनी इतक्यो आपलो समाज किंवा आपली जात आपणाक सपोर्ट करता म्हणून सगळ्या लोकांनी पाठिंबो दिलो म्हणून तो लिडर जालो. मागीर काँग्रेस पळया तुम्ही, प्रताप सिंग राणे, जात खंयची कोणे विचारल्या, सगळ्यांनी पाठिंबो दिलो. मनोहर पर्रीकर पणजेन निवडून येता, कोणे विचारले का जात म्हणून, सगळ्यांनी ताका पाठिंबो दिलो. असे सगळे आमदार सगळे मिळून जेन्ना एकठांय लोक येतात त्याच वेळार तो नेतृत्व फुडें सरता. सगळ्यांक बरोबर घेवन जो गेलो तोच फुडें गेलो. आता कित्याक जाता थोड्यांक दिसता ना म्हणजे जातीचे लोक आपणाक मतां घालतले, ना घालनात. हे जर जाल्ले न्ही तर आतापर्यंत कोणी घे, राणे घे, प्रताप सिंग राणे घे किंवा मनोहर पर्रीकर घे, रमाकांत खलप घे, पार्सेकर घे, आता आपले मगो पक्षाचे आजचे नेते घे, ढवळीकर ब्रदर्स घे किंवा गोवा फॉरवर्डचो विजय घे, खंय जातीचो तांकां पाठिंबो आसा तसो संख्यात्मक रित्या आसा त्यांची जात त्यांच्या बरोबर तांकां निवडून हाडण्यासारखें. I want to discuss more on this issue, but I have the final tally of the assembly right now, and this is how it looks, and this is the composition of Goa Assembly
today, after these results, BJP 14, Congress 16, MGP 3, Goa Forward 3 आणि others म्हळ्यार independent 4. That is how it looks. हाजे पयली BJP आणि काँग्रेसी मदीं 4 फरक आशिल्लो मार्च 2017 भितर, तो ऑगस्ट 2017 भितर फरक 2चेर येवन रावला. सो दिस इज हाव गोवा असेंब्ली लुक्स रायट नाव. 14, 16, 3 आणि 4 इंडिपेंडंट. दत्तप्रसाद इज अ इंटरेस्टिंग पॉइंट. जातीचे पॉलिटिक्स आसा ते खूब हे जालो, आवाज खूब जाता. इट्स हाय टायम खंयचोय पक्ष आसूं तो मागीर राजकीय, तुम्ही आता जातीच्या धर्माच्या नावाचे राजकारण करपाचे सोडपाचे आणि लोकांचे इश्यूज घेवन, प्रोग्रेसिव्ह इश्यूज घेवन काम करपाचे. आय थिंक दिस इज द बिगेस्ट अँड प्रोबेबली द मोस्ट कन्स्ट्रक्टिव्ह मेसेज कमिंग आउट ऑफ दिस इलेक्शन. सारकें, कित्याक आमी जे पळयलां भाईक आपल्या परफॉर्मन्साचेर सदांच मतां पडल्या आनी फॉर भारतीय जनता पार्टी इट हॅज ऑलवेज बीन डेव्हलपमेंट एज द एजंडा फर्स्ट. रवी नाईकान ते सदांच कास्ट मदीं हाडपाचो प्रयत्न सदांच केल्लो आसा आनी आमच्या समाजाक स्वताच्या बेनिफिटा खातीर वापरपाचो प्रयत्न ताणें सदांच केल्लो आसा. 2012 जेन्ना ताणें समाजाचें अध्यक्षपद जे रितीन हें केलें, एक ती कमिटी फॉर्म केली, आज आमचो येदो व्हडलो समाज, प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी कोण, तांच्यो क्वॉलिटीज कितें, हो एक क्वेश्चन मार्क अजून आसा. आनी तें बीन ताणें आज विश्वजिताच्या इलेक्शनाक एक कोणाक तरी फुडें काडून बहुजन समाजान चिंतून मतां दिवची आनी कितें करून प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचो प्रयत्न केलो. सो म्हाका दिसता ही 6,000 मतां पळय ताका पडल्या न्ही, जशें केतनान त्या दिसा डिबेटीक म्हणिल्लें वेंकटेश नायका कडेन तो कितें म्युनिसिपालिटी इलेक्शनाक पडिल्लो म्हणून. आय डोंट थिंक ही वॉज एट ऑल अ क्वॉलिटी कॅन्डिडेट देर. म्हाका दिसता गिरीश सुद्दां वाळपय राविल्लो न्ही जाल्यार हाज्याकूय खूब चड मतां काडपाचो. सो इट वॉज अ टोटल फेलियर. आनी जातीचे आणि धर्माचे राजकारण बंद करचे आणि इवन आमचे मुस्लीम बांधव, मेरिटाचेर आमचे इलेक्शन मुस्लीम बांधव सुद्दां पळय आसा, तांकां एक भंय दाखोवप वता परत बीजेपीक तुमी मत करतले काय म्हणून. आज इवन गुजरात सारकिल्ल्या स्टेटीन ज्यो फॅसिलिटीज थंय मायनॉरिटीजांक मेळटा त्यो म्हाका दिसता आनीक खंयच मेळना. ओके, I will just add to this. आता even Valpai is one of the largest minority dominated constituency. आणि मायनॉरिटीन मत मारले बीजेपीक. हाजो मेन हांव जशें पळयतां इज बिकॉज ऑफ ट्रिपल तलाक. कळ्ळें न्ही? दॅट इफेक्ट ऑल्सो वॉज देर इन UP. आतां मायनॉरिटी इज नो मोर कम्फर्टेबल विथ काँग्रेस. आतां मायनॉरिटीचे मेन मायट बी बट विमन एंड यंगर जनरेशन ते पळयतात, ते घोव बायलांक कशे त्रास दितात आनी रातयांत तांकां रस्त्यार कशे हाडटात. ताचो इफेक्ट आनी पळयलें. मोदींनी सांगलें की मागीर ट्रिपल तलाक बंद करूंक, सुप्रीम कोर्टाचे वर्डिक्टी आयले. सो खंय तरी द एज्युकेटेड यंगर यूथ आनी बायलांनी पळयलें देर इज समथींग की आमकां स्टेबिलिटी येता. आतां हे बारीक गौ रक्षक आनी हे दॅट बिकम्स अ मायनॉरिटी थिंग. आमकां तें खावपा मेळटलें काय ना सेकंडरी इश्यू, पूण तांचें भविश्य आनी तांचे भुरग्यांचें भविश्य जेन्ना सेक्युअर जाता, हे रिफॉर्म येवन दीस इज सॉर्ट ऑफ अ रिफॉर्म इन रिलिजन थ्रू अ लेजिस्लेटिव्ह ऑर अ सुप्रीम कोर्ट हें, आनी ताका व्हॅलिडिटी येता. हें कितलेशेच बायलांनी आनी यूथ, बायलो जावं दादले जावं भुरगीं जावं शिकिल्ले बरोबर, तांणी हें पळयलें आनी तांणी चिंतलें की काँग्रेस ही फक्त मायनॉरिटी म्हणूनच आमची मतं घेता. हांणी बाबा फर्स्ट टायम आमच्या बायलां खातीर आनी फुडले पिळगी खातीर कितें तरी केलें. Let's acknowledge this. So the whole thing boils down to performance. Yes, this is You first thing. you walk the talk. Exactly. And then you come to us. Exactly. No, let me complete. This is point number 1. Ata, this is one aspect of it. Second aspect, main issue, creation of jobs. आम्ही जॉब क्रिएशनाचे उलयतात. कंपनी एक जर इस्टाब्लिश करतली, तिका आपयली म्हणून ती इस्टाब्लिश जावची ना हांगा. You have to first create infrastructure. आम्ही IT पार्काचे उलयतात. There is IT infrastructure in Goa. तू तुझी इंटरनेट चालू कर आणि पळय तुका स्पीड कितली मेळटा ती. आज मोबाईल हाफ द टाइम कॉल ड्रॉप जाता. देर इज नो इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावना. आम्ही GBBN केलें, ते गोवा ब्रॉडबँड नेटवर्क केलें, खंय पावलां. So I think the biggest takeaway is that put the infrastructure in place and then perform, walk the talk, and then come and ask for votes. Exactly. And then final, Ketan, this is the biggest and the most constructive, progressive
मेसेज आउट ऑफ दीस इलेक्शन जातीचे धर्माचे राजकारण पुरो आम्ही परफॉर्मन्स पळयतले बाकीचे फॅक्टर्स पळयतले मागीर राज्यात सत्तेर कोण आसा मुख्यमंत्री कोण जाता कॅबिनेट कितें आसा वी वील लुक एट ऑल अदर फॅक्टर्स बट नॉट ओनली कास्ट अँड रिलीजन अँड वील वोट दिस इज द मोस्ट प्रोग्रेसिव्ह आउटकम ऑफ दिस इलेक्शन. एक्झॅक्टली जशें किशोरबाईन लास्ट टायम म्हणिल्लें कितें की ट्रिपल तलाकाचो फटको विश्वजिताक पडूंक शकता. सो आज पळय हांव तुजेर एक्झाम्पल दिता. हू आर यू? Who knew Pramod Acharya? Who knew Prudent? Today, Girish Chodankar, who is following a high command culture, says that आम्ही काँग्रेस येदी मोठी पार्टी जाऊन पणजे कमी पडली. तुम्ही प्रुडेंटाचो येदो मोठो इन्फ्रास्ट्रक्चर काढलो. आज यू हॅव बिकम लायक एन स्टार फॉर यूथ फॉर कन्सिडरिंग युअर सेल्फ एज राजदीप सरदेसाय और अर्नब गोस्वामी. बट दॅट इज युअर हांव तुका फुलयणार बट दीस आर द फॅक्ट्स. सो तुझे एक प्रश्न तुवें जो गिरीशाक विचारलो लाईव्ह. Girish had no spine to say that yes, I will stay in Panjim, I will contest in Panjim and I'll win. तो परत तेच काँग्रेसीचे राजकारण उलयता. कितें उलयता? म्हाका जी पार्टी सांगतली त्या पाडाप्रमाणे हांव उलयतलो. हेच सांगचे लिडरांनी उलयले. So you are saying such kind of things are not going to work anymore. Second last thing, as you said about caste, creed and religion, I want to tell another thing to Mr. Ravi Naik. फॅमिली पॉलिटिक्सूय बंद करपाचे आज युथाक कळिल्ले आसा. फक्त आपल्या भुरग्यांक प्रमोट करू नाका. तुमच्या समाजाचे जर तुमकां इतले पडला जाल्यार त्या समाजाच्या ज्या भुरग्यांक कोण वळखना तांकांय प्रमोट कर. ओके क्विकली. आता एक कितें जालां तो एक 15 वर्सां पयलीं मनोहर भाईक और आमचे मुख्यमंत्रीक स्टेट्समॅन म्हणून पळयताले. सो यूथ पळयता आसतना ताका पळयताले अरे मनोहर चीफ मिनिस्टर जाल्यार आमकां कितें तरी करतलो. आज ती दॅट व्यू इज चेंजिंग. तांचो परफॉर्मन्स फ्रॉम 2012 टू आतां म्हणजे पक्षाचो एज अ बीजेपी पक्ष मातसो चेंज जाला आनी यूथ डज नॉट लूक एट हिम इन दॅट कॉन्फिडन्स. दीस इज पॉयंट नंबर 1. आनी सेकंड मेन मुद्दो हे इलेक्शनांत लोकांनी बीजेपीक मत मारलें आसतलें कित्याक गोंयचें आमचें डेट खूब हाता भायर गेलां आनी गोंयाक फंड्स जाय टू डू एनी डेव्हलपमेंट. आनी लोकांनी कितें पळयलां की बिकॉज मनोहर पर्रीकार इज व्हेरी क्लोज टू मोदी तो कितें तरी करून हांगा कितें तरी केंद्र जाय. ओके एंड लुकिंग एट दॅट देर इज अ वोट दॅट हॅज गॉन इन दॅट हॅज ऑल्सो गॉन इन द फेवर. फायनल म्हाका सांगात जातीचे राजकारण बंद आणि यू कॉन्टेस्ट द इलेक्शन ऑन परफॉर्मन्स and there are other factors that people consider but not only caste and religion. जातीचे राजकारण हे म्हाका दिसता पयलीं तरी जाल्लेले ना गोंयांत तशें दिसना जाल्लेलें. प्रत्येक खेपे काडटा न्ही तो. ना काडप जाता न्ही. प्रत्येक जो स्वार्थी मनीस आसा किंवा स्वार्थी राजकारणी आसा तो काडलो वता आनी तो थंयसर उबो केलो वता की खंयच्यान ना खंयच्यान तरी थोडेशे कोणी मतां आसा जाल्यार मेळ्ळी काय कितें असो विचार करून काडलो जाता. पूण हाच्या पयलीं इतिहासान समज जर तर पळयलो न्ही जाल्यार जातीचें राजकारण जाल्लेलें ना. तशें कॅन्डिडेट जातीच्या नांवाचेर निवडून आयिल्लेले ना असो एक इतिहास आसा. सो हाच्या फुडें न्ही तें जातलें अशें म्हाका दिसना. राजकारण्यांनी ताजो राजकारण्यांनी त्याचा वापर बंद करपाचो. कारण राजकारणी प्रॉब्लेम करतात की तिच्या लिडरांक आपल्याकडे हाती सकयल घेऊन ताजो वापर करपाचो प्रयत्न करतात म्हणून त्याचो परिणाम काय जायना. परिणाम कांयच जायना. इट इज सामके लोक जे आसात सामके शादूर आसात सामके व्यवस्थितपणे. सो ते आपले पळयतात आणि त्या प्रमाणे वोट करतात. दोन्ही रिझल्ट आयल्यात. द फायनल रिझल्ट इज दिस. मनोहर पर्रीकर पणजे जिंकला विथ अ लीड ऑफ 4,803 वोट्स आणि विथ रिकॉर्ड मार्जिन विश्वजीत राणे वाळपय जिंकला 10,066 वोट्स. इज अ 5 फिगर लीड. गोंयच्या सारख्या ल्हान कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर 5 फिगर लीड ही चुकून मेळटा ती विश्वजीत राणेन काडल्या. कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू बोथ दी विनिंग कॅन्डिडेट्स अँड बाई कॉंग्रॅच्युलेशन्स टू द काँग्रेस फॉर पुटिंग अप अ ब्रेव फायट. सो एक डेमोक्रेसीचे सक्सेस जे आसा ते एक इफेक्टिव्ह ओपोजिशनाचेरच असता फक्त रुलिंगाचेर आसना. आज लेट अस कॉंग्रॅच्युलेट पीपल ऑफ गोवा. लेट अस कॉंग्रॅच्युलेट आय एम डेमोक्रेसी. कमिंग टू दॅट. अँड लास्ट एक आमी फाटल्या भितर उलयल्ले की लोकशाही भितरले ब्रह्मास्त्र म्हळ्यार मत म्हणून. सो लोकांनी ते ब्रह्मास्त्र वापरलां आनी तातूंतल्यान कांय क्लियर मेसेज दिला. तो प्रत्येक राजकीय पक्षान घेवचो आनी प्रत्येक राजकीय लिडरान घेवचो आनी तातूंतल्यान आपले भवितव्य कितें हें थारावचें आनी शिकचें. इतलेंच मागता आनी हांगा थांबता. सकाळी सावन तुमी आमचे बरोबर आसात. थँक्स अ लॉट. तुमी आमचे बरोबर सकाळी सावन आसात. थँक्स फॉर बिईंग विथ अस अँड स्टेईंग विथ अस. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.